मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कुमटाचे लोकांक सान रितीर करून घेवन अभ्यास ना दिसता सा केल्यार होड रीती न कर का आमगेले गोपाल किणी तशीच हांगाचे युवक वृंद आनी आमगेले एक प्रार्थन दवरले की स्वामेले एक अभिवंदना कार्यक्रम स्वामेले उपस्थिती परतून कुमटान तसा पोरू वर्ष वैकेचे आमी केले औंदू वर्ष वैकेची करचेक दिव का म्हूण घेनू तांणी आमगेले गी विनंती केले। आमी तांकां सांगले की सान प्रमाणार करा चड कर नाकाची म्हूण घेन किंतु त्यातकून सांगले कुमटा लोकांक सान रितीर करून गोतना होड रितीन करून गोत आसा कित्याक की म्हळ्यार आयच्या दिवसाक आमगेले अभिवंदनाकिंता तुमगेलो उत्साह तुमगेले तोंडार हास पळोवन घेवनूच आमकां संतोष जाल्लो आसा। आमगेले स्वाम्यांनी आमकां आश्रम दीक्षा कित्याक दिले की म्हळ्यार एक परंपरा तरी चलोवपाचीची परंपरे प्रथम गुरुवर्यातुल्यान आरंभ जावन घेवन 23व्या स्वामे पर्यंत आयले तशीच मुखार परंपरा चल का म्हणले एक उद्देश आसाचीची। दुसरें तांगेले मनाक कशें नाशिल्लें की म्हळ्यार आमी खंयचे स्वाम्याक आश्रम दिक्षा दिताची खंयचे स्वाम्याक आमी शिष्य म्हणून नेमक करताची त्या स्वाम्या निमित्तान समाज बांधव संतोषार उरका म्हणून तांणी सांगता आशिल्लें आनी तुमगेलो हासू तुमगेलो उत्साह पळोवन घेवन तुमी सर्व लोक संतोष आसा म्हणून घेवन आमकां गोत आसा। तन्निमित्तान म्हालगड स्वामेल कसन इच्छा आसा ते परिपूर्ण जावं तशी आमकां दिसता आसा। दुसरेच कसन की म्हळ्यार आतांची वक्तव्य जायत आसतना पोरू वर्स तारीखे लेखान स्वामेले जन्मदिवस आमी आचरण केले औंदू वर्स जन्मतिथी आयले किंतु एक्चुअली कसन की म्हळ्यार पोरू वर्स वैके जन्मतिथी आशिल्ले औंदू वर्स वैके जन्मतिथी आस म्हळ्यार खाली डेट फरक जाले। पोरू वर्स जन्म तारीख आनी जन्मतिथी एक दिवस आयिल्ले औंदू वर्स अधिक मास निमित्तान जन्मतिथी आनी जन्म कसन जन्मतिथी थंय आसा तारीख मात्र मुखार गेल्लो आसा। सो ते एक तुमगेले सांगचेक आमी अपेक्षा पावताची। अभिवंदन म्हणून घेनू सर्व लोक आजी हांगा जमील आसाची कुमटाचे लोक आयले होन्नावरतुल्यान लोक आयले भटकळतुल्यान आयले भटकळतुल्यान लोक येवन घेवन भटकळाक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट घेता आसाची अंतू मस्त लोक गांवतुल्यान आयले स्वामेल अभिवंदनाचे कार्यक्रम आसा स्वामेले हे शुभ संदर्भारी कार्यक्रमान सहभाग जावन घेवन स्वामेला आशीर्वाद घेवं का म्हणून घेवन मस्त लोक आयिल्ले आसाचे। तांकां सर्व लोकांक आमी सांगचे कसन की म्हळ्यार सर्व लोक हांगा आयले कसन की म्हळ्यार गुरुवंदना करका स्वामेला जी जन्मतिथी प्रकार तांगेले जन्म जाल्लो तसले दिवस म्हणून घेवन सर्व लोक आयले। जन्म जाल्लो दिवस आमगेलो हय आश्विन वद्य सप्तमी किंतु अभिवंदन करचे तसले कार्य आमगेले कशें ना। तुमी कितले लोक आमकां अभिवंदन करताची ते अभिवंदन करचेक आशिल्लो तसले एकलो व्यक्ती म्हळ्यार श्री रामदेव वीर विठ्ठल मात्र। कित्याक की म्हळ्यार जन्म दिल्ले ताणें पोशिले जननी आनी जनकान आश्रम दिल्ले गुरून आमी कसन केले अभिवंदन आम करता आसाची बट केले लोटूच देवान गुरून जनक जननी आमगेलें कार्य कशें न्हय। हां
आता सांगलाय की स्वाम्यानं धार्मिक कार्य केलंय, स्वाम्यानं सामाजिक कार्य केलंय, किंतु बुद्धी कोण दिलंय? त्या कार्य करच्याक बुद्धी कोण दिलंय? परतून देवान दिलंय. तर आमगेले पात्रता अभिवंदना खंय आसाच आमी तेतकुनू आज अभिवंदन करचे असल्यारी गुरु अंतर्गत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक आमी अभिवंदन करता. आमगेलांतू मुख्य जावन आमी अभिवंदन करता जाल्यारी आमगेले प्रिय गुरु जे स्वाम्यान आमकां हें स्थान दिलें, हें मान दिलें, हें गौरव दिलें. तसले एक गुरूक आज आमी सर्व सभेंतू आमी स्मरण करता. आताची रामू किणेन सांगलें की एक गोपाल किणेन सांगलें की श्रेष्ठ शिष्यांक तांणी आमगेले गुरून निवड केल्या म्हणून. श्रेष्ठ शिष्य ते आमकां गोतना, किंतु श्रेष्ठ स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षा दिले म्हळे बद्दल आमी खंडीत सांगता. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले भाग्यांतू इतले आमकां देवान भाग्य दिलें की म्हळ्यार गंडकी यात्र केले तसल स्वाम्यान आमकां शिष्य दिल्या म्हळ्यार तुमी लेखचे आडना तसल भाग्य आनी कोणा मेळ्ळें. परंपरेचे खाली 2 स्वाम्याक मात्र तसल अवकाश मेळ्ळे. एक जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले शिष्य आनी एक आमगेले गुरुले शिष्य जावन घेवन आमी. ते जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान गंडकी यात्र केले, तदनंतर आमगेले गुरून गंडकी यात्र केले. सो गंडकी यात्र करून घेवन आश्रम दीक्षा घेतिलांतू सेकंड आमकां मेळटा. एक जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले शिष्य, तदनंतर आमगेले गुरुले शिष्य जावन आमी. सो असल भाग्य आमकां मेळका म्हळ्यार आमी कितले भाग्यवंत म्हणून घेवन तुमी लेखचे आडना आनी अभिवंदन आमी कोणा करका म्हणून घेवन तुमी सांगचे काडना. कोणेही स्वप्नांत ना जाल्यार कोणाक तरी विचारताच की चेडा तुका कसन जावका म्हणून आश आसा, मुखार कसन जावका म्हणून इच्छा आसा तुगेली. सर्व लोकांक सांगचे सिंपल की म्हाका कॉमर्स करका, म्हाका CA जावका, हांव इंजिनियर जावका, ना हांव खंयचे कंपनींत कामां जावका. कोणेय एकलो वैकेची संन्यासी जावका म्हणून सांगता 80 वर्षार सांगता. संन्यासी जाता म्हणून सांगता केन्ना 80 वर्षार सांगता. 20 वर्षार सांगना संन्यासी जाता म्हाका संन्यास दी म्हणून घेवन सांगना. तग्गोत आसा की घेतल्यार कसकसन सोडका, कसकसन करका हें उट्टू तग्गोत आसा. किंतु त्या संदर्भारी कोणाक विचारा की कोणेय सांगना की हांव हें करका म्हाका तें जावका म्हणून कोणें विचारनाच. आमी वैके विचारिल्लें न्ही. किंतु आमी बेळगांवांत आशिल्ले, स्वामेल चातुर्मास थंय जाले. आजी लास्ट टायम वैके सांगलें की चातुर्मासांक कशी तुमी सेव करता तशीच आमकां ही एक अवकाश मेळ्ळे. स्वामेल दृश्टी आमचेर पडले. स्वाम्यान कडेन उठू विचारलें. आमकां गोत आसा कशी आमी साना चेडवांक विचारताची खंयच्या शाळेन शिकता कसं न्हय. तांकां गणीत एक आवडटा आशिल्लें. डेंजर म्हळ्यार गणीत आशिल्लें आनी डेंजर म्हळ्यार तांगे लागीं गणीत हें आमकां गोतना. स्वामी उलयता म्हणून घेवन खंयचे एक कार्यक्रम आशिल्ले आनी स्वाम्याक मुखाविले शिश्यांक म्हळ्यार हांकां जर घेवचें आसल्यार हांगेले एक स्वभाव कशी आसा तांकां एक 2 उतरांत कळून वता हांगेलो स्वभाव कशी कसं न्हय कितें कशें उत्तर दिता. आनी आमकां भंय दिसता कितें म्हळ्यार आमी अशीची स्टेजा सकयल आशिल्ले. स्वामी कस की स्टेजार येवन घेवन डायरेक्ट आयिल्ले खंयचे शाळेन शिकताची. आमी हे शाळेंत म्हळ्यार तेन्ना आमी कॉलेजांत वता आशिल्ले, PUC कॉलेजांत वता आशिल्ले. कॉलेजान नांव सांगलें. नेक्स्ट क्वेश्चन कितले बेंचीस आसा म्हणून घेवन विचारलें. कितले स्टुडंट्स आसा म्हणून विचारले सांगत आशिल्ले. बेंच लॅक करचे काय गेले ना आमी. आमकां बेंच गोतना. कडेन नेक्स्ट प्रश्न एक बेंचार कितले लोक बसताची. तेन्ना कळ्ळें हांकां गणिताची मस्त आवड आसा म्हणून. म्हळ्यार तितले तांगेले एक कल्पना आशिल्ली की घेतील स्वाम्याक खंयची स्वाम्याक आमी घेताची तांकां गणीत गोतस की कितें की म्हळ्यार वेव्हार जाता मस्तितले. आनी स्वाम्याक ज्योतिश हांकां जर गणीत आवडटा जाल्यार हांकां ज्योतिशांक घालचें जाता. सो अशें न्ही म्हळ्यार
तांगेल थिंकिंग पळया तांगेल्या मुकाबील शिष्यांक कितल तयार करेत कसल शिष्यांक आमी घेऊ का म्हणून घेनू तांगेल आलोचना तेन्ना नाशिल म्हणून घेनू तुमी आलोचना करचे आडना आमकां समज आसा कितले बेंचीस आसा एक बेंचार कितले लोक बसतात तूं खंयच्या बेंचार बसता फस्ट बेंच की लास्ट बेंच की मदले बेंच की अशी म्हळ्यार तज्जेन कळटा की लास्ट बेंचार बशील कसा सो स्वामेल आलोचना खंयची रितीर आशिल्ली म्हणून तुमी आलोचना करचे आडना तेन्ना आमकां गोत नाशिल्लें की कसाने कितें येद्रा दिसलें स्वाम्यान धरलें आमी कडेन कसकी एक सांगलें आनी आयलें तदनंतर स्वाम्यान आमगेलें पुस्तक विचारलें की हे चरडाले ना शिष्य आमी कोणाक घेतात तागेले अक्षर कशी आसा आनी स्वाम्याक दिवसा कसनाजे कसने तरी एक बरोवंक आशिल्लें तांगेले कसने आसल्यार एक चीट व्हरता आशिल्लें आमगेले मठा स्टाफ उरो ना कोणेची समाजाचे कोणेही उरो आयचे कार्यक्रम आशिल्ले आसल्यार एक 10 चीटी तरी भायर वता आशिल्ले गोपाल खिणीक कित्याक म्हळ्यार इदू हीग ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ अशी म्हणून घेवन एक चीटी तांणी बरयत आशिल्ले तांकां बरोवचे आवड आशिल्लें केन्नाय तांणी सांगता आशिल्लें 10 बार बोलना 1 बार लिखना म्हणून घेवन सांगता आशिल्लें तूं कसने वाची एक पंत बरें म्हणून घेवन सांगता आशिल्लें आनी त्याचीच अभ्यास स्वाम्यान आमी कडेन पर्तगाळी मठा गेले नंतर त्याची अभ्यास केले कसन शिकले ते दिवसा बरोवंक आशिल्लें आमकां सो अशी स्वाम्याले आलोचना आशिल्ली म्हळ्यार आत्तां कळटा सामकें हेवटू पयले उलयतना हेवटू कांय गोत नाशिल्लें आमी वचून कडेन घरा सांगचें आशिल्लें की स्वाम्यान कितले बेंच आसा म्हणून विचारलें खंयच्या बेंचार बसता म्हणून विचारलें कितले चेडूं आसा विचारलें इतले कितले एक बेंचार कितले लोक बसताचे इतले विचारलें म्हणून सांगलें किंतु केन्ना स्वाम्याल संपर्कांत आयले तेन्ना कळ्ळें की स्वाम्यान कितें त्याची प्रश्न विचारले म्हणून अशी स्वामेले दूरदृश्टी तांगेले एक दूर आलोचना मुखावेल शिष्यांक कशी घेवका म्हणलें आमगेले तांगेले एक सानची प्रश्नेंतूची कळून गेले पूर्वाश्रमांत तूं सर्व गोत आसा आमी बेळगांवांत आशिल्ले कसन जाता आशिल्लें की म्हळ्यार आमी सभागृहांत आशिल्ले आनी थंय कशी अशी देवस्थान नाशिल्लें मठ आशिल्ले आनी हॉल आशिल्ले आनी ताका हॉलाक आमगेल्या स्वाम्याचें नांवालें सभागृह म्हणून घेवन आशिल्लें कसन जाता आशिल्लें की म्हळ्यार त्याची सभागृह मागशी आमी राबचे आशिल्ले वास्तव्य आमगेलें थंय आशिल्लें देवस्थान कांय न्हय व्हड सारकी एक हॉल आसा हॉला मागशी आमी राबचे आशिल्ले केलो उपरांत कसन जाता केन्ना तरी साणपणान चेडूं फ्रेंड्स आनी मित्र तांणी मठाक आयले तर आमगेले एड्रेस त्याची आशिल्ले आमी खंय राबता म्हळ्यार स्वामेल नांवाले एड्रेस उरता आशिल्ले सभागृह रामनगर बेळगांव म्हणून बरयचें आशिल्लें कोणें फ्रेंड्स जावो ना कोणेंय तरी परकीय लोक घरान जावो वास्तव्याक जावो येता जाल्यार तांकां कांय गोत ना मित्रांक कसने गोत ना तांकां आयले कडेन कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार हे इतलो व्हड हॉल आसा हे हांगेल उरताले म्हूण लेखता आशिल्लें त्या मित्रांक कांय गोत ना राबचे आमी मागशी किंतु तांकां कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार हे बिल्डिंगो हे जमीन हे लँड हे उठू हागेल उरताले म्हूण घेवन तांणी लेखचे कडेन एक दीस विचारलें हे कोणाले तुमी पळोवंक येता हांवें तुमकां हाजें उत्पन्न येता आमक्या ना उठू आमगेले स्वामेले म्हूण घेवन आमी सांगचे किंतु आजी खंयचे आमी स्वामेले म्हणचे आशिल्ले आजी त्याची स्वाम्यान आमकां शिष्य दिवन ते मठाचे उत्तराधिकारी पिठाधिपती जावन घेवन आमकां नेमक केले आज आमी कोणें विचारले रे बेळगांव मठ कोणाले म्हण आमगेले म्हणून घेवन आमी धैर्यान सांगेत तेन्ना आमी सांगतना स्वामेले म्हणटा आशिल्ले आमकां अपेक्षा वैके नाशिल्ले किंतु आमी सांगता न्ही देव दिवचें आसल्यार कशी दिता म्हणून तेतून आमी केन्नाय अपेक्षा केली ना सर्व लोकांक गोत आसा की हांकां कशी आश्रम दीक्षा दिले GSB समाजांत मस्त लोक आशिल्ले मस्त लोक वटू आशिल्ले किंतु एक पंत सांगतात न्ही भाग्य जावका म्हणून घेवन आनी भाग्य रेखांत कसन उरता त्या बदलूचें कांय जायना मस्त लोक आशिल्ले वी आर दी लास्ट आशिल्ले आमी अंतू पिक्चरांतू नाशिल्ले
टोटल पिक्चर आणतून असेल बेळगाव चातुर्मास येईल पळया तेन भितर आयला आम्ही ताजे पहिला आम्ही नाचिना 2012 पर्यंत कंटेंडर नाही आम्ही 2012 अंतू केन्ना चातुर्मास जाल्ले आमकां शिक्क पडले स्वाम्यान श्रीधराचार्याक पेटयल्ले आणि श्रीधराचार्य मस्कर कसन की म्हळ्यार ताण विषय सांगील ना कसन विषय म्हणून सांगील ना चरडा तुगेले फोटो जाऊ का म्हणून विचारला हाणे मागेल फोटो तुमकां कितें का म्हणून विचारले आमगेल फोटो तुका कितें जाऊ का कडे रे ना चरडा तुगेले बेळगांवान तूं मस्तीतलो पळयले तुगेले मस्तूड घास येताले तेन्ना पळोवचेक जाऊ का म्हणून बट मागशीच विषय सांग ना मागशी विषय गोत ना किंतु कडेर आमी सांगले अशी आसा विचार तसा दिवू का की नाका जाय तर दी म्हणून कडेरी आमी दिले कडेरी एक्चुली ते स्वाम्याक जावूक आशिल्ले डायरेक्ट विचारचेक जायना आमगेले की सो श्रीधराचार्य कडच्यान हें केलें श्रीधराचार्याक वयके सांगचें जायनाशिल्लें म्हळ्यार तागेले एक संदर्भ तशी आशिल्ले म्हळ्यार खंयचे रितीन गौप्यता दवरका आशिल्लें तेतकून ताणें ताजे बद्दल आमगेले अभिव्यक्त केलें ना किंतु स्वाम्यान तागेले तर्फेन हें हाडलें फोटो दिले कडेन जातकाचे विशय तेन्ना आयले तेन्ना भाद्रपद मासान तो अधिक मास आशिल्ले आनी मठाचे वैदीक वर्ग थंय आयले स्वाम्यान सांगलें की मूल जातक हाडचें वच नाका मूल जातक हाडल्यार अनुमान येता त्या जातकाचे नकल करून आमकां दिया म्हणून सांगलें पण कितलें तांगेलें आलोचन पळय कितलो गौप्यता कितलेक भद्रता कॉन्फिडेन्शियल दवरका म्हळ्यार ते आमी आमगेले गुरू स्वामीलेक शिकता आनी तुकडे जातक जालें कितलेही उरो कसनय ज्योतिशान तूं खंयचे गुरू लग्नांत उरो शुक्र उच्चेंत उरो आनी कसनय उरो गुरूल आनी देवाल आशिर्वाद ना जाल्यार जातक काही ना म्हळ्यार जातक झिरोची एकल्याक एकलो ज्योतिशालेक गेल्लो म्हळ्यार ज्योतिश कशी जाता आनी केलो पण तो भिवन वता मनुष्य तो ज्योतिशालेक गेलो फर्स्ट टायम गेल्लो त्या ज्योतिशालेक विचारलें म्हागेलें आरोग्य कशें उरता कसन जाता कितें जाता सांगा म्हणून ते ज्योतिशान सांगलें कसन की म्हळ्यार 2 ऑक्टोबराक सकाळीं 11 गंटेक तुगेलें मरण जाता म्हणून सांगता आतां ताणें कसन करता एक उत्तर ज्योतिशान सांगलें आनी त्या ज्योतिशालेक कितें गेलें म्हळ्यार 100 लोकांनी सांगलें तो सांगील उत्तर खर तागेलें ताणें सांगलें म्हळ्यार सांगलें अशी म्हळ्यार कुडेन ताणें 2 ऑक्टोबर सकाळीं 11 गंटेक मरण म्हळ्यार कुडेन आतां हांव कसन करचें ताणें कांय परिहार सांगिल्लो ना आतां हागेल परिहार कशी की म्हळ्यार हाणें कसन केलें की म्हळ्यार 1 ऑक्टोबराक कॅनडा भायर सरलो 1 ऑक्टोबराक कॅनडा भायर सरलो कॅनडा वचून गेनू पाविल कुडेन इंडियान तूं 1 तारीख थंय खंयची 2 तारीख आसा कित्याक म्हळ्यार कॅनडा मागशी सो केन्ना तो थंय कॅनडा पावलो तेन्ना 1 तारीख आशिल्लें इंडियान 2 तारीख आशिल्लें इंडियान 2 तारीख आशिल्लें कडेर ताणें कसन केलें की म्हळ्यार कॅनडांतल्यान आनीक फ्लायट गेलो कॅनडांतल्यान डायरेक्ट इंडिया आयलो तेन्ना 3 ऑक्टोबर जालें 2 ऑक्टोबर आयिल्लें ना तेतकून तागेले प्राण वांतले म्हणून तो सांगता तेतकून तुम सांगलें न्ही ज्योतिश उठू 100% न्ही केलो सत्य केलो असत्य म्हणून आमी सांगनाची केलो तागेले इच्छा ना जाल्यार आमी तेन्ना सांगलें की देवाल इच्छा ना जाल्यार कसनय करचेक जायना तागेली इच्छा आसली म्हळ्यार खंयचे ग्रहगती उरो खंयचे दशा उरो देवान जाल्यार रक्षण करता म्हणून बरयलें म्हळ्यार खंयचेही लागना तशीच आमगेले वैकेची ज्योतिशांत हे उरो ते उरो आनीक उरो अशी आसा तें आसा बरें आरोग्य मेळटा बरें हें आसा तें आसा रामदेवान प्रसाद दिल ना म्हळ्यार आमगेले कसनय ही जायनाशिल्लें आमकां देवानाची प्रसाद दिले आनी देवाल प्रसादान रामदेवाल आशिर्वादान गुरूल कृपेन आज हांगा घेवन पाविल्लो आसा
गुरुल कृपेक कारण कसन की म्हळ्यारी रामदेव प्रसाद दितालो बट रामदेव आलेगी जातक दवर का म्हणले इच्छा स्वामेले गुरु का नाका आम्ही तागेल जातक रामदेवालेक दवरनाच जर तशी आशिल असल्यारी रामदेवा प्रसाद दिता जाल्यार वेकेची गुरुल कृप ना जाल्यार आम्ही आज ह्या स्थानार बस नाशिल तातून रामदेवाला एक अनुग्रह आणि स्वामेले कृपा आशीर्वाद आम्ही केन्नाही लेखचे कसन की म्हळ्यार आता आमगे संन्यास जीवन म्हळ्यार किंतु निर्णय घेताना निर्णय घेवचे कष्ट स्वामेले प्रस्ताव आयलो की अशी आसा आता देवाले प्रसाद लावका म्हळ्यार आम्ही म्हळ्यार कोण व्यक्ती आसा वटूल आसा तागेली अनुमती जावका आमगेली अनुमती ना आनी थंय देवान जर ह म्हळ्यार कडे कसं करचें सो त्या निमित्तान स्वाम्यान आमगेले की अनुमती कितेरी विशय आयलो आतां आमी कसं सांगचें ह म्हणका ना म्हणका ह म्हळ्यार कसन आमी त्याग करता म्हणून आमकां गोत आसा एक दिकान औस बापूस राबल्याची ना म्हळ्यार स्वामेल रागणी कुटुंबाचेर उरता की कितें फाल्यां आमी ना म्हळ्यार अशी एक द्वंद्व जाता आमी कडेन तिसरें वाट काळ्ळें हय म्हणचें नाका नाही म्हणचें नाका स्वाम्यान सांगिल्लें आसा देवाल एक प्रसाद विचारचो आसा देवान ह म्हळ्यार आमगेल ह देवान ना म्हळ्यार आमगेल काय ना म्हणना आमी ना म्हणना देवान ना म्हळें सो देवाल स्वामेल कोपणे आमचेर या ना देवान ना म्हळ म्हणून स्वाम्याक कळटा जर आमी ना म्हळ्यार व्यक्तीन ना म्हळ म्हणून जाता किंतु देवान ना म्हळ्यार देवान ना म्हळ्यार व्यक्तीन ना म्हणना सो आमी कशें केलें देवाचेर सोळें देव खंयचे आमी तातूंत सांगतात न्ही ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ರಾಮದೇವ म्हळ्यां तूं खंयच्यान तूं घाल इंजिनियरींग करेसी ता इंजिनियरींग करेसी थंय निर्णय दिता थंय दी दोनी कडेन स्विम करता म्हळ्यां इतलेच देवान खंय दूद आसा थंय घालें आनी आज स्विमींग करून घेवन पिठाधिपती जावन घेवन बशिल्ल आसाची आमी जिवनांतू आशिल्ल्यान बेस्ट निर्णय म्हळ्यार तेची घेतिल आमी आनी त्या वयोमानारी त्या निर्णय घेवचे कितले कठीण म्हणून आमकां गोत आसा आमी तेतकून सांगतात न्ही की दिवचे आसल्यार देवाल मर्जीन दिवका देवा कशी म्हण आसा तशी आमकां कितले जावका म्हणून विचारचें गेल्यार न्ही आमकां लॅक मेळना लॅक चुकता एक सांज शिचल्लो अवसूल वटू मार्केटाक वताना मार्केटाक गेले तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार सानाचेर कोणाक पळयलें कुडें मोग करका म्हणून दिसता सो तशीची तो चेडू अवसूल वटू एक अंगडीक गेल्लो अंगडीक गेले तेन्ना आवसू तीक जावका आशिल्लें सामान घेता आशिल्ली तो अंगडींत आशिल्ले ते कोण व्यापार करत आसा ताणें कसन केलें की म्हळ्यार चेडा पळोवन ताका संतोश जालो कुडेन ताणें कसन केलें की म्हळ्यार चॉकलेटाचे कसन करंट उरता ते येद्रा केलें आनी ओपन केलें चेडा कितले जावका टॉफी घे म्हणून सांगलें तो चेडो पळयल्यार हात वयके घालना टॉफी काडचेक आवसून विचारलें काड तो व्यापारी दिताच न्ही वे काड म्हणून हो काडना कडेरी त्या व्यापारीक दिसलें की चेडा भंय दिसतालें नवीन मनुश्य तातूंत चेडा खंय भंय दिसतालें म्हणून न्हू ताणें कसन केलें की म्हळ्यार आपणेल हातांत तुलें टॉफी ताका दिलें पटकने घेवन सोडलें ताणें त्या चेडान पटकने उठूची टॉफी घेवन सोडलें थोडे वेळ जाले नंतर हांवूच विचारता की तेन्ना तुगेल्या दराक बॉक्स म्हळ्यार करंट दवरलें करंटान भितर हात घालून घेवन तुका घालचेक अवकाश मेळून टॉफी काडचेक तुका अवकाश आशिल्लो तूं कसलें घेतिल्लो ना म्हणून त्या चेडस कसन सांगता की म्हळ्यार म्हगेल्या हाता बुचकुलो कसन आसा
ते सान आसा जर हांवें काडलें आशिल्लें असल्यार म्हाका 2 ट्रॉफी मेळता आशिल्ले किंतु ताण दिला जेन्ना तागेले हात व्हड आशिल्ले ताणें हात घालून दिला जेन्ना म्हाका 10 ट्रॉफी मेळ्ळे तातूंत हांव काण घेतिल्लो ना म्हूण सांग आमगेली परिस्थिती हेची आशिल्ली जर आमी निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो आसल्यार आज आमी इंजिनियरींग जावन घेवन बसता आशिल्ले किंतु आमी कसन केलें की म्हळ्यार देव आसोवन घेवन दिलें तूं कितलें दिता दी तूं कशी दिता दी कितें की म्हळ्यार तूं दिलेलो हांतू आमी विचार किंता कितलेकी चड उरता आनी कोणाही दिनाशिल्लें तसलें स्थान देवान आमकां दिल्लें आसा पिठाधिपती नाजाल्यार एक संन्यास जावं तसलें भाग्य कोणेय दिवका जाल्यार तें देवान दिवका आमी विचारचें जायना तातूंत आमी देवाक सोडलें तूं कसन दिता दी तातूंत देवान हेची निर्णय दिले आनी हे निर्णया प्रमाणे आजी आमी हांगा येवन बशिल्लो आसाची आमी अभिवंदना म्हणून सांगतना आमी सांगलें की एक आमी रामदेव वीर विठ्ठलाक अभिवंदन करता कित्याक की म्हळ्यार देवाले प्रसादानची आमकां अवकाश मेळ्ळे जे गुरून आमकां आश्रम दीक्ष दिले त्या गुरूक आमी वंदन करता कित्याक की म्हळ्यार ते स्वामीनची बेळगांव चातुर्मासान तूं आमकां पळोवन आमकां अवकाश दिले तिसरेचे आमी कसले तरी हे करचे हाजे बद्दल उद्गार काडका म्हळ्यार जननी आनी जनक किंतु तांगेले अंतर्गत देवाक म्हणून आमी सांगता आमगेलांतू मस्तीतले संबंध आसा मस्त म्हळ्यार मस्त संबंध आसाचे कसन संबंध आसा आमगेले की तुमगेल्या आलोचना प्रमाणे आमी कसन सांगता काका काकी मामा मामी नाजाल्यार नाना नानी हिंदीन तूं आसा हिंदीन तुची भैया भाभी अशी मस्तीतले आमी संबंध सांगताचे ते संबंधान तुमी कसन पळयले मामा मामी काका काकी चाचा चाची नाना नानी भैया भाभी तंतु उट्टू हंतू पहिले उट्टू पुरुषालाच पळय काका काकी मामा मामी नाना नानी चाचा चाची नाजाल्यार भैया भाभी किंतु जगत्तांतू एकमात्र संबंध आसा जे स्त्री प्राधान्य आसा ते म्हळ्यार आवसू बापूसू माता पिता बाकी खंयचेही संबंध घेया तंतू पहिले पुरुषांक पहिले नाव घेताच काका काकी मामा मामी भैया भाभी हे उठू तुमी घेताच किंतु एक मात्र संबंध आसा थंय आमी एक स्त्रीक आमी चड महत्व दिताच ते कसन की म्हळ्यार आवसू बापूस म्हणटा बापूसू आवसू म्हणनाच पिता माता म्हणनाची माता पिता म्हणून आमी संबोधन करताच आता देवाल संबंध पळया हे मनुष्याला तूं सांगलें आता देवाल संबंध पळया देवाल हां तूं पळयतना कसन येता आमकां सीता राम राधा कृष्ण राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण हांगुट्टूची स्त्रियांक पयलीं संबोधन केल्लें आसा आनी खंय स्त्रियांक संबोधन केल्लें हे भगवत चिंतन आसा लक्ष्मी नारायण आमी हांगुट्टूची देव म्हणून घेताच हांगुट्टू देव म्हणताच आनी मनुष्य संबंधांतू एक मात्र देवाल स्वरूप जावन घेवच तसल ताकत आस म्हळ्यार ते माता पिता थंय मात्र स्त्री आनी पुरुष बाकी कडेन उठूची पुरुष कडेन स्त्री आसा तसलें जनक जननी जावन घेवन आशिल्लें तसलें तांणी लालन पोषण संस्कार इत्यादीक दिवन घेवन 20 वर्ष लालन पोषण करून व्हड करून घेवन कडेन तांणी समाजाक कितें त्याग केले तसलें एक आवस बापूसूल बद्दल आमी पूर्वाश्रमाचे विशय आमकां संबंध लागना एकल्यान सांगिल्लें आसा की कारार वताना येद्राक एक ग्लास आसा तशीच ड्रायव्हरा सायडाक एक रेर ग्लास म्हणून घेवन उरता तुमी उठू पळयलें उरता फ्रंट ग्लास डॅशबोर्ड म्हणटाची ना आनी कशें तरी
सो येद्रा ग्लासाच कसं नाही महत्व कसं की म्हळ्यार ड्रायव्हराक येद्राक कशी वचका येद्राचो जागो क्लियर हे उठू ताका दिसता. मागशीचे पळोवका जाल्यार कसं पळयता तो ते रेर ग्लास पळयता, मिरर ग्लास तुमी म्हणटाची. किंतु थंय पळोवन घेवन उरचें जाता ताका. हांव मिरर ग्लास मात्र पळयता येद्रा पळयना म्हळ्यार कसं जातालें हां एक्सिडेंट जाता. सो कसं करता तो थोडे पळयता, मागशी कोण आसा पळयता, तो लेन त्या दिकान चेंज करता जाल्यार हो कसं करता हागे लेन दुसरे कडेन चेंज करता आनी मुखार वता. तो थंय पळयत बसना, रेर ग्लासान तूं पळय यो रे बा यो यो करत उरतवे तो करना. सिंपल कसं करता ते रेर ग्लासाची पळयता, मागेल कसं नाही चूक असलें करेक्ट करता आनी मुखार वता उरता. थंय स्टक जायना तो, थंय स्टक जायना. आमगेल जीवन तशी आसा. आमगेले पूर्वाश्रमा जीवन म्हळ्यार रेर ग्लास. रेफरन्स घेवेत पळोवेत, किंतु आमी थंय वास करचेक जायना. आमी ते रेर ग्लासान तूं पळयत बशें कशी तुमकां जायना, तशीच आमी पूर्वाश्रमाचे नाजे फाटी कसन घडले त्याची विशय घेवन बसचेक जायना. आमी येद्रा पळयत उरका. खाली रेफरन्स सांगेत, किंतु थंय वास करचें जायना. आमी मुखार वता उरका. सो आमकां आश्रम दिक्षा दिल्ले स्वाम्यान महत्वाच कसन की म्हळ्यार आश्रम दिक्षा दिवचेची स्वाभाविक, किंतु स्वाम्याले मन आमी विजयश्री करून घेवका हें म्हत्वाचें आशिल्लें. आश्रम दिक्षा दिले तांणी, किंतु आमी स्वामेल मन विश्वासू जिंकले की ना हें आमकां गोत नाशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार खंयचेही एक गुरूक आपणेल शिष्य मुखारी कशी चलयताले, आमगेल तशी चलयता की कितें, फाल्यां शिष्य वर्गांक मेळ घेवन वता की कितें, ना शिष्य वर्गांक तांणी कशी हें करताची एप्रोच कशी उरताले फाल्यां तांणी हें. सो तांकां नाना रितीचे एक मनान तूं व्याकूल येता आशिल्लें. एक कॉन्फिडन्स एक शिश्याचेर येवका म्हळ्यार आनी त्या कॉन्फिडन्स आमगेल स्वाम्याक आसा म्हळ्यार हाजे किंता व्हड अभिवंदन आमकां कसलें ना आशिल्लें. सो आतां तांकां एक विश्वासू की एक आमी खंयचे शिश्यांक आमी आश्रम दिक्षा दिले ते योग्य म्हणून घेवन तांकां एक धैर्य येवका, तांकां एक विश्वास येवका. फाल्यां कसनय जाल्यार रडना, आमगेले शिश्य बरें कोण चलयताची म्हणलें एक विश्वासू तांकां येवका आशिल्लें. आनी ते बाकी कडेन कशी आमी हें करत ताका सांगेत हक्क सांगेत कोणाक सांगेत स्वाम्या कोण सांगता ताची. आनी आमगेले स्वामी तरी 880 वोल्ट्स 440 जाले असले सांगेत आशिल्ले. थोडे तरी कसान प्रयत्न करत आशिल्ले, किंतु तांणी डबल 880 मस्त कश्ट आशिल्ले. मस्त म्हळ्यार मस्त कश्ट म्हळ्यार तांगेले धोरणां तांगेले ते गांभीर्यता पळया ते अनमॅच. म्हळ्यार तांगेले येद्राक केन्नाय सांगता आशिल्लो पुतूपैक, म्हळ्यार पुतूपै स्वामेल संपर्कांत मस्त आशिल्लो. तो केन्नाय सांगता स्वामेल येद्रा वचचे आसल्यार 2दा बाथरुमां वचून येवका तुवें, कडेर वचचें तुवें म्हणून अशी सांगचें आशिल्लें ताणें डायरेक्ट. कसनय तरी ताका वच वच स्वामी वचून विचार अरे मारे 440 असले विचार येता, 880 असले कसं विचार मारे म्हणटा आशिल्लो तो. म्हळ्यार ताका गोत आशिल्लें की एक स्वामेल एक स्वभाव कशी आशिल्लो, स्वामेल कठोरता कशी आशिल्लो, स्वामेल गांभीर्यता कशी आशिल्लें पक्का गोत आशिल्लें ताका. आमकां तो सदां गोत आशिल्लें, पयलीं गोत नाशिल्लें, कडेन गेले नंतर कळ्ळें आनी तो आमकां गोत आशिल्लें. सो आतां स्वामेले विश्वासू ते कोणाय सांगचें जायना. स्वाम्यान विश्वास करता की शिष्य बरें कोण चलोवन ते मनान येवका, ते कोणेय सांगून घेवन येवची न्ही, तांगेल्या मनान येवका की फाल्यां काम कसनय जाल्यार रडना आमगेले शिश्य आसाची म्हणून. सो तांकां एक मना आशिल्लें की मठाचे मस्तितले जमीन आसा, मस्तितले लँड न्ही आसा, कित्याक म्हळ्यार परंपरेचे स्वाम्यान तांकां प्राप्त जाले तसले जमीन मस्त लोक एनक्रोच करताची, मस्त लोक आनी कसन तरी जाता, मस्त कोर्ट केसीसांनी उरता, नाना रितीच्यांनी आसा. शास्त्र
बाकीचे विद्या ज्ञान ह्या उठूची स्वाम दिताचे, किंतु हे ज्ञान हे व्यावहारिक ज्ञान हे कशी आमी हांकां हे करचे तशी तांकां ते समजायना. सो तांकां एक मना आशिल्लें की की मुखावेल स्वामी ते कशी चलोवन व्हरताले, आमी कशीची चलोवन हाडले, किंतु मुखावेल स्वामी कशी करताले. देवाल अनुग्रहान प्रिय गुरु स्वामेल आशिर्वादान तांगेल मनाचे कसन एक संकल्प पेंडींग आशिल्ले ते प्रिय गुरुवरी आशिर्वाद जाले. हांतू कुमटा चातुर्मासांतूची 2 कार्य जाले म्हणून आमी तेन्ना सांगिल्लें. सो तशीची कसन एक तांगेल संकल्प आसा ते एक एक आमी परिपूर्ण करचेक आमी प्रयत्न करता आसाची. एक विश्वासू आसले री आमी केन्नाय कसन करचें म्हळ्यार एक विश्वास येवका. एकलो दुबयचो राजा तो तागेल्या गांवांत आयिल्लो तेन्ना ताका नापिकाले गेल्लो. नापीक म्हळ्यार क्षौरिकाले गेल्लो. ताका दाडी काडची आशिल्ली. तो दुबयचो राज म्हळ्यार कसने करीत ताणें. तो क्षौरिकालेक वता आनी कसन सांगता की म्हळ्यार तुवें म्हागेले दाडी करका, शेविंग करका, किंतु तुगेले रेझरान म्हाका एक घाय जाल म्हळ्यार, जर घाय नाशीची तूं शेविंग केलें म्हळ्यार तुका 5 लाख रुपया दिता. एक घाय जाल म्हळ्यार तुका मरण प्राप्त जाता. एक घाय खंय तरी लागलं म्हळ्यार तुका मरणदंड म्हणून सांगता. राय तो कसं नाही करत. क्षौरिका कुठूची टेन्शन, खाली 5 लाख दिता म्हणल्यार काडता आशिल्लो. ताणें आनीक विशय सांगलो पळय मरणदंड. तेन्ना तागेले हात कापचे लागले. म्हारे 5 लाख केले नंतर मेळटा, ताजे पयलीं कसं नाही जालें म्हळ्यार 5 लाख पळोवचे वयके भाग्य ना म्हाका. मेळचे सोडा, घेवचे वयके भाग्य ना म्हाका. उठलो भिवचे लागले की कसं करचें. हो राजा ऑफर तरी दिले 5 लाख, किंतु करचे गेले म्हणल्यार हात गडगडता. आनी त्या गडगड्यान एक तरी कट येताची. एकलो हुशार मनीस आशिल्लो, तो व्यापारी आशिल्लो. ताणें अशी प्रचार जाली न्ही, हो एकलो कोण की दुबयचो राज आयला, 5 लाख रुपया दिता, क्षौरीक ताका खाड काडून दिल्या, शेविंग करून दिल्या, 5 लाख रुपया दिता अशें म्हण. ताणें प्लॅन केलें. तो रायाले गेलो, तुगेल शेविंग हांव करून दिता म्हणून सांगलें. तुका विशय गोत्तस की ना म्हणून विचारलें. कसं विशय येऊ पळय, शेविंग केल्यार क्लीन शेव करून दिले, क्लीन करून दाडी काडून दिल्यार तुका 5 लाख. एक घाय आयल्यार तुका मरणदंड म्हणून सांगलें. हां अडना म्हणटा. 5 निमिषां भितर तागेली उठ्ठूची दाडी क्लीन करून शेविंग करून दिली ताका. रायाक आश्चर्य जालें. गांवांत आशिल्ले प्रत्येक क्षौरीक कोणेही म्हाका शेविंग करच्याक आयिल्लो ना. तुका कशी धैर्य आयली म्हळ्यार तुका इतलो कॉन्फिडन्स, विश्वास कशी की म्हणून विचारतना पळय तुगेलें शेविंग करता. हांवें शेविंग करतना जर घाय आयले म्हळ्यार तूं म्हाका मरणदंड दिवचे किंता पयलीं हांवची तुका हें करता. हांवची तुगेले कशी रेझर हांग उरता, गळ लागीं उरता. तूं 5 लाख दिवचे नाका. म्हाका तें धैर्य आशिल्लें, तेतकून हांवें कॉन्फिडन्सान मुखार सरलो. आमी सांगचें कशें की म्हळ्यार मनशाक एक विश्वास आसलो म्हळ्यार तो कसनय करचेक जाता. आनी फायनली आमगेले स्वाम्याक आमचेर वयके विश्वास आयलो. कित्याक की म्हळ्यार रातोरात्र विश्वास येवचे न्हय. ते वेव्हार पळोवका, संस्कार पळोवका, आचरण पळोवका, हे उठू पळोवन आयले नंतर धैर्य येता की आमी खंयचे व्यक्तीक वटूक आमी आश्रम दीक्षा दिले ते योग्य आसा. आनी आमी धैर्यान फाल्यां कसनय आमकां हें जाल्यार आमकां भिवका म्हूण ना. ते कशी की म्हळ्यार स्वाम्याक आनी आमगेले कसन की म्हळ्यार स्वाम्याल आहार आमकां गोत आसा. आतां स्वाम्याक हेंय गोत आसा की आमी कसने आहार घेता आसाची आमगेले कसने रिती रिवाज चालू आसा
ते धाकल्यांक जातकी ना म्हणल्यार तांकां ही एक हें आशिल्लें कित्याक की म्हळ्यार सकाळीं 8 गंटेक फळार घेतले री कडे डायरेक्ट दनपार 12 गंटेक घेतले कडे आनी रात्री 8 गंटेक सो तितले तास पर्यंत ते नियम परिपालन करका न्हाय नाशी कसनय घेवचेक जायना चातुर्मास व्रतान तूं मस्तीतले निशेध येता हे ना ते ना अशी तशी हांग वचना थंय मस्तीतले येता आमी करता सच म्हणून गे न्हू धाकले वेकेत आमी ते करचे म्हळ्यार तांकां मना नाशिल्लें आमी करता सच आनी आमगेले वयोवृद्ध 70 वर्सां दांटून जाले तांणी मात्र 20 वर्साचे 22 वर्साचे येता तांणी मदें मदेंची म्हळ्यार भावूक जाता आशिल्लें आमगेले येत्राचेय नाशिल्लें बट तांकां मना दिसता आशिल्लें धाकल्यांक जावं काय आमी करता म्हणून गे न्हू धाकल्यान वयके करका सो तांणी कसं प्लॅन करचें की म्हळ्यार स्टाफाक एक सांगचें की धाकल्यांक जेवो सांजेरी एक स्नान घेवन घेवन तांणी शियाळ पिवचें काडणारे ना दनपार तांणी साऊथ केंद्राचे केलो आयटम्स आमकां खावच्याक पळयशिल्ले तांतूं एक आयटम आशिल्लें पुळी कोदळ म्हणून आमी ते जन्मांत खाल्ले नाशिल्ले आमकां गोत्तू वयके ना कसो म्हणून गे न्हू कडेरी श्रीधराचार्य विचार कसो म्हण कडेरी ते कसकी तीळ आसा कुवाळ आसा हे तसो म्हळ्यार कडे कोण करता ताका वयके करचें कळना सो म्हळ्यार स्वामेल भावना अशी आशिल्ली की म्हळ्यार आमी कशें सहन केलें किंतु आमी कसं सहन केलें ते धाकल्यान वयके सहन करका म्हणून तांगे मना नाशिल्लें किंतु आमी वयकेची विचित्र आमी सांगलें की स्वाम्यान कसं केलें आमी तशी पालन करताची स्वामी 12 घंटे जावन नंतर 8 घंटे घेतात आमी 8 घंटे का घेताची सकाळीं तांकां कसं तरी एक मुंबरी की भाकरी की असं कसं करून दिया म्हळ्यार सकाळीं वेके कसं खावचें जायना मीठ नाशिल्ले पदार्थ सो तांणी आमकां हें करता आशिल्लें जज करता आशिल्लें की धाकले तांगेले हेंच पळया लॅकच पळया पयलीं कळना एक नंबर ट्रिग्नोमेट्री सारकी पायथागोरस थेरम कळना कडेर लास्ट उठू जाल्या नंतर कडेन कळटा की अशी स्वामेल मनांत आशिल्लें म्हणून फस्ट ते कळून घेतल्यार बचाव जर आमी तेन्ना सांगिल्लें आशिल्लें आसल्यार की सांजेर वयकेच आमकां हें खाण जावका रात्री आमकां हें खाण जावका एक दिवस वयकेच आमी स्वाम्याक सांगिल्लें ना की आमकां हें करून घाला आमकां तें करून घाला सांजेर आमकां हें जावका एक दिवस वयके सांगिल्लें कित्याक सांगिल्लें ना की म्हळ्यार जो पर्यंत स्वाम आसाची स्वामेल अधिकार स्वाम कशी सांगताची तशी आयकुचें म्हणचें नुत बशें बाकी कस्सने शब्द कानाशी उरका एक आ ई कस्सने ना स्वाम्यान म्हळ्यार ना म्हळ्यार ना इतलेच आमी मनांत दवरून घेतलें कित्याक की म्हळ्यार आमगे निमित्तान गुरूक आनी त्रास नाका ऑलरेडी त्रास भोगता आसाची आनी त्रास आमी पळयत आसाची तांणी आनी हें करता आनी आमी कितें तांतूं तूप घालका आमी शांत बसतात सो त्या निमित्तान तांणी कशी सांगतात तशी कडेर आमी तशीची आमगेले वेव्हार चाल जाले 8 घंटेक स्वाम्यान कसन आहार केलो उरता तेचीच स्वाम्याक एक आहार आमकां एक आहार तांगेले आहार कसन की म्हळ्यार तांकां एक नंबर पेज्जे सारकीची तांकां निब्बर शीत तांकां हें नाशिल्लें थोड्याची उदकाचे अंश उरकाशिल्ले आमी कसं म्हणटाची निश्य म्हणटाची सो ते निश्य आशिल्ले तशें थोड्याची हें आसल्यार म्हळ्यार 12 घंटे घेतले नंतर रात्री 8 घंटे पर्यंत मध्य कसं गॅप कसं घेवचेक जायना थोडो निश्य घेतलो म्हळ्यार थोडे उदकाचे अंश प्राप्त जाता म्हण आमकां निब्बर आतां कसं करका रांदप्याक त्रास आतां निब्बर करका की हें करका की तें करका की सो कडेर स्वाम्याक कशी सांगता तशी ताका म्हळ्यार तो कोण रांदप आसा तो पेज वयके करता आशिल्लो निब्बर वयके करता आशिल्लो स्वामी आमकां हेंय घे म्हणटा हेंय खालें निब्बर आसा निब्बरय खालें सो अशी संबंध मेन कसं नाशिल्लें की म्हळ्यार आमगेले आनी गुरुले संबंध आमी राख आशिल्ले एक दिकान 50 वर्साचें अंतर एक दिकान उलोवचेक आमगेले तितले म्हळ्यार कसं म्हणून उलोवचें तितले वयाचें अंतर आसतना कसं म्हणून घेवन आमी स्वामेले कसने तांणी आमकां हें करनाशिल्लें किंतु आमकां सांगीत आशिल्लें आनी कसने आसल्यार आमकां घेवन घेवन तांणी हें करता आशिल्लें
आम्ही धाकल्यांक घेतले म्हणून गेलो आमकां केन्नाय तिरस्कार केलो ना. भांगराचे थाल करचे आशिल्ले. भांगरा थाल करतना आमकां गोत्तस आमी येल्लापुरांत आसाचे आनी बेंगलोर कमिटी वयके आशिल्ले. तांणी वयके हांय करता भांगरा मंटप आयले आनी भांगराचे एक थाल जावो कितें की म्हळ्यार नैवेद्याक तशी म्हणटात सौवर्णेस थाळीवर ये मणिगणा खचितई म्हणून गे न्हू श्लोक येता. तेत करून भांगराचे एक थाल जावो म्हणून गे न्हू देवाक म्हणून गे जालें. स्वामी भायर बसले आनी आमगेलें कशें नाशिल्लें म्हळ्यार स्वाम्यान आपयल्यार मात्र आमी भायर वता आशिल्ले, ना जाल्यार आमी भायर येया नाशिल्ले. धाकल्यांक आपय म्हळें. धाकल्यांक आपय हाजे पयले स्वाम्यान कमिटीचे उलोवन घेवन बसलेच. हें आमकां गोत ना. आनी कसं उलोवन घेवन बसले म्हळ्यार धाकल्यान म्हळ्यार करचें, धाकल्यान ना म्हळ्यार एक शब्द वयके उलोवच ना. हें आमकां गोत ना. कडेर आमी गेले नंतर अशी भांगराची थाल करचें आसा म्हणून सांगलें. आतां एक दिकान भांगराची थाल आमकां स्वाम्याल स्वभाव गोत आशिल्ले. स्वाम्यान कसं करचें आसलें फस्ट थालाची किंता ते जबाबदारी ते प्रोटेक्शन कशी करचें, रक्षण कशी करून घेवचें म्हणल्यार केन्ना चिंतन करता आशिल्लें. थाल करचें जाता बट रक्षण कशें करचें. स्वाम चातुर्मासा खंय की आसा, संचारा अनेक कडेन आसाची, थाल उरता पर्तगाळीन तूं रक्षण कोण करचें. सो आमकां स्वभाव गोत आशिल्ले. आमकां विचारले प्रश्न अशी थाल करता म्हणून तुमगेलो कसो अभिप्राय म्हळ्यार. आतां म्हळ्यार पार जालें, ना म्हळ्यार धाकल्यान ना म्हळ्यार कितें थाल ना जालें म्हणून जाता. धाकल्यान नाका म्हळ्यार कितें भांगरा थाल करची नाका म्हणून जाता. कडेर आमी लेखले भांगरा मंटप कशी केल्लोच न्ही वे, भांगरा थाल वयके म्हळें. कडेर धाकल्यान म्हणलें वे घे करचें. सो अशी आमकां वयकेची कॉन्फिडन्साक विश्वासाक घेवन न्हू त्यांनी खंयचें एक कार्य घेता आशिल्लें. खंयचें तरी आतां शांतेर कामाक्षीचेची तुमगेलें हांगा अतिरुद्र स्वाहाकार जाल्ले मालगड स्वामी आशिल्ले. ते धार्मीक विशय आशिल्ले. आमी येवन बसका म्हणून आशिल्ले, सांगचेक करचेक बरोवचेक उठ स्वामी आशिल्ले. किंतु आमकां आपयलें, आमकां आपूसून तांगेले कशी उलोवका कसन संदर्भ येता हें उठूची तांणी आमकां सान रिती तांकां आमकां शिक्षण दिता आशिल्लें. अशी आमकां स्वाम्यान ट्रेन केलें, अशी स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन केलें. आनी थोडे दिवस जाले नंतर विश्वास वाडले. आतां विश्वास आयला म्हणून गे न्हू आमगेले कशी सांगताची की येवन गे न्हू धाकल्यांक आपून गे न्हू तुमच्यार आमकां विश्वास आयले आनी फाल्यां आमकां सने जाल्यार आमकां धैर्य आसा तुमी अशें सांगचें जाता. सांगचें जायना. पुत्तू पयलेक सांगलें ताणें. पुत्तू पयलेक सांगलें की धाकले बरे तयार जाले मुखार आमकां कसले त्रास ना. आमी लेकिनकिंता चड तांणी करता आसाची आमगेले कसन अणवाळपण आसा ताजे किंता चड तांणी अणवाळपण करता आसाची म्हणून गे न्हू पुत्तू पैक सांगलें. पुत्तू पैन केन्ना एक दिवस केन्ना सांगलें आमकां तेन्ना आमी सांगलें दीस इज दी बेस्ट डे ऑफ आवर लायफ. कितें की म्हळ्यार मालगड्यांक केन्ना आमचेर विश्वास आयलो, मालगड्यान केन्ना आमचेर एक हें केलें की आमकां हांगा विश्वास आसा म्हण ताजे किंता व्हड अभिवंदन कसनय ना. कसनय ना. एक शिष्यांक एक धैर्य कसन की म्हळ्यार आपणेल गुरू आपणेचेर आसा म्हणल्यार एक विश्वास आसल्यार ताजे मुखार आनी कसनय ना. हांगा मस्त लोक बशिल्ले आसाची तांकां जिवनांत मस्त अपेक्षा उरता. बट आमगे लायफ कसन आसा आमगेले आनी स्वाम्याले एक संबंध आयच्या दिवसाक वर्णन करता जाल्यार आमी ते शुगर केन कब्बू कसन आसा ताका आमी संबंध करताचे. आमगेले आनी स्वाम्याले एक संबंध ते कब्बू तशी आशिल्ले. कसले कितें तें तुमकां कळना बट सिंपल जावन सांगता. रिलेशनशीप with a nice person is like a sugar cane. Relationship with a nice person is like a sugar cane. You break it, crush it, squeeze it, even beat or
ग्राइंड इट स्टील यू विल गेट दी स्वीटनेस म्हणून सांगितलं आसा. तुम्ही कब्बू कितलेही ताका तुम्ही माराची, तुम्ही जगदियाची, तुम्ही ताका मरडून घालाची, कसने करा, लास्ट कसन मिळता तुमकां गोडसाण मिळता. तशीची आमगेल्यानी गुरूल संबंध म्हळ्यार ते कब्बू आनी केन्नाही पळया आमकां गोडसाण मिळता. कितें की म्हळ्यार तांगेल वय आमगेल वय अंतर आसा. तांणी गंभीर स्वभावाचे, आमी तितले गंभीर न्हय. सो तेवटू म्हळ्यार मॅच करता आशिल्ले. सो केन्नाही तांणी सांगल्यार आमी ना म्हणनाशिल्ले. आमगेले एक हट आशिल्ले. तांणी केन्ना तरी आमकां प्रयाणा वताना कसने घेयाची म्हणटा आशिल्ले. केलो पण आमी नाका म्हणटा आशिल्ले. ते एक संतोश आशिल्ले. आमगेल किंता तशी तांणी परिपालन करता आसाची म्हणून. आमगेले एक कसन की म्हळ्यार खंयचेही मुहूर्त आमी काणगेन दिले री एक तांगेल हस्ताक्षर घालून घेता आशिल्ले. एक हस्ताक्षर घालून घेता. कितें की म्हळ्यार फाल्यां कोणें विचारलें रे स्वाम्यान सायन कोन्न दिलें आनी आमकां विचार नाकाची. आमकां विचार नाकाची. हेडमास्टरान सायन मान दिले, प्रिंसिपलान सायन मान दिले, टिचराक विचारचें ह्या नाकाची. सो आमी केन्नाही ते मुहूर्त कोणाकय दिवचे आसले री पयलीं तांगेले एक सायन मान घेवन बसता आशिल्ले. कितें की म्हळ्यार फाल्यां कसनेय तरी एक आयले री रेफरन्साक म्हालगड स्वाम्यान पळयलें, म्हालगड स्वाम्यान पळोवन घेवन सायन दिलें. सो तशी आमी एक दवरून घेतिल्लें. तांकां गोत आशिल्लें एक कसने निर्णय केल्यार आनी एक सायन करून घेता आनी दिता आशिल्ले. ते मोगान दिता आशिल्ले आनी आमकां काडचेक वयके दिता आशिल्ले. सो तशी एक आमगेल्यानी एक स्वामेल एक संबंध आशिल्ले. हे सर्व लोकांक गोतना की कसन आशिल्लें कितें आशिल्लें. मजा आशिल्ली म्हळ्यार गुरूल आनी आमगेले तांकां एसी केलो पंत घालका आशिल्ले पडटा आमी घालून घेनाशिल्ले. तांकां लायट घालका आशिल्लें आमकां लायट नाका. मस्तीतलें आशिल्लें. मुस्कूट घालून घेवन न्हिदका आशिल्लें. केलो पंता म्हळ्यार तांगेल कसन की म्हळ्यार स्वभाव केन्ना उठताची ताचे सायडाक पुस्तक उरका म्हळ्यार लायट उरका आनी आमी न्हिदल्यार कडेन उठचे 4 घंटे री मदीं काय उठनाशिल्ले आमी. अशी म्हळ्यार एक सांगता आशिल्लें. म्हळ्यार तांकां फॅन आवडना आमकां फॅन घालका. तांकां आवाज आयकना म्हळ्यार आवाज चड केलो म्हळ्यार तांकां ते वर्टिगो प्रॉब्लम जाता. फॅनाचे 1 नंबर घाल्यार बरें आवाज येता. आतां कसन करका. सो असले मस्तीतले आशिल्ले. मज म्हळ्यार मज आशिल्लें. सो हे उठून आज ही आलोचन केलें री कशी आमी जीवन केलें, कशी गुरून आमकां सांबाळ्ळें, कशी आमी गुरूले आज्ञे परिपालन केलें हें आज तुमकां सांगतना आमकांय संतोश जाता आनी तुमकांय आयकून कसन तुमकां गोत नाशिल्लें तुमकांय आयकुचें मेळ्ळें. किंतु आमगेलें कसन एक जीवन आसा तें एक कडेन आमी वाचिल्लें 0 to 9. आमकां जिवनांतू नंबर्स कसन आसा 0 to 9 आमगेले. हे आमकां प्राप्त जावका म्हणून सर्व लोकांक इच्छा 0 to 9. नवीन मोबायल नंबर दिव्या तुमकां. नो सिम कार्ड डायरेक्ट गोडा लिंक डायरेक्ट देवा लिंक आसा. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 नंबर जाले की पळया जालें. हे नेक्स्ट तुमगेलो मोबायल नंबर. उट्ट लोकांक नंबर सेम. उट्ट लोकां हेची जावका. 9 म्हळ्यार दिवसाक 9 ग्लास उदक पिवचे. 9 ग्लास ऑफ वॉटर. 8 म्हळ्यार 8 तासाचे न्हीद जावका. 8 hours स्लीप जावका. 7 म्हळ्यार 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पळोवका म्हळ्यार अभिलाषा. 6 कसन की म्हळ्यार तुमकां 6 डिजिटाचे सॅलरी पर मंथ मेळका. 6 डिजीट म्हळ्यार कितले लक्षाचे. एवरी मंथ लक्षाचे 6 डिजीट तितले संख्याचे तुमकां सॅलरी जावका. 5 कसन की म्हळ्यार वाराक 5 दिवस काम मात्र. शेनवार आयतार रज उरका. 5 म्हळ्यार 5 days ऑफ वर्क. 4 म्हळ्यार 4 व्हिलर गाडी जावका. 3 म्हळ्यार 3 BHKचे फ्लॅट जावका. 2 म्हळ्यार 2 चेडूं आसल्यार पुरो. 1 बायल. 0 म्हळ्यार टेन्शन नाका. सो आमगेले
लाईव्ह कसं नसा 9876543210 किंतु ताकि एक एडिशन करका हे उट्टूची प्राप्त जात वही आमगेले मोबाईल नंबराक एक कंट्री कोड म्हणून घेन आसा कसं नसा +91 आसा हे नंबराक +100% गुरु आणि देवाला आशीर्वाद जावका ते सो ते +100 आणि 9876543210 हे जर असलं म्हळ्यार तुमगेलें जीवन सार्थक जाता आणि आयच्या दिवसाक तुमगेलें जीवन सार्थक करून घेवका स्वामेल आशीर्वाद घेवका स्वामेल एक जन्मदिवसाचे एक विशेष दिवसू म्हळ कितें आज अनेक गांवतुल्यान परगांवतुल्यान आपआपल्या व्यवहार इत्यादीक आज तांणी कसन की रद्द करून घेवन की सोण घेवन की अंगडी बंद करून की खाली स्वामेल एक आशीर्वाद स्वामेल एक जन्मदिवसाक एक स्वामेल हास की ना स्वामेल एक आशीर्वाद घेवन वच म्हण कितें अनेक लोक हांगा भावीक बशिल्ले आसाची आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगी आनी आमगेले गुरुले चरणार विंदांतू आमी हेची प्रार्थना करताची जे लोक आज हांगा जमील आसाची तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू कसने कश्ट आपत्ती क्लेश कसने आशिल्ले असलेरी मुखावेल दिवसांतू ते देव सर्व ही निवृत्ती करो तुमकां देवाल संपूर्ण कृपा दृष्टी आणि परंपरेचे प्रथम स्वामे तुलेन 24वे स्वामे पर्यंत तुमकां संपूर्ण स्वामेल आशीर्वाद प्राप्त जावो तुमगेल्या गांवांतू तुमगेले करता उद्योग व्यवसायांतू ना जे तुमगेले कसन संकल्प आसा ते सर्व ही सिद्धी प्राप्त जावो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.